आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. ह्या दिसांनी आमी शिकल्या रोमकाराच्या 10व्या आवेस्वरान 17वे वळीन म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. आमी शिकल्या की जेन्ना देवाचें उतर, देवाचो संदेश आमच्या कानार पडटा तेन्ना आमच्या भितर भावार्थ उत्पन्न जाता. तर म्हजे लागीं तर भावार्थ ना जाल्यार हांवें भावार्थ घेवं येता, म्हज्यान भावार्थ उत्पन्न करूं येता. तर भावार्थ उत्पन्न करपाची वाट म्हणल्यार देवाचो उतर, देवाचो संदेश म्हज्या कानार परत परत पडोंक जाय, ताचे वरवीं भावार्थ येता. म्हज्या इश्टा हांवें समजून घेवपाची गरज आसा की जेजू म्हणटा, जितले फावटी जेजू म्हणटा तुका पेकवणी मेवली, तो अशें म्हणटा तुज्या भावार्थान तूं बरो जालोय, तुज्या भावार्था वरवीं तुका पेकवणी मेवली. तो केन्नाच म्हणिना हांवें तुका पेकवणी दिली. तो अशेंय म्हणिना की तुज्या मागण्या वरवीं तुका पेकवणी मेवली. तर आमी कितेंय तर मागूंक सुरू करता जाल्यार पयलें तें पवित्र पुस्तकांतलें उतर सारकें आसा, कशें आसा तें पळोवपाची गरज. कित्याक ताचेर आमी आमचो भावार्थ बांदून हाडटा आनी आमी आमचें तोंड उकडून हो भावार्थ उलयता. आमी जेन्ना हो भावार्थ उलयता तेन्ना तो भावार्थ आतां ताचे भितर पदवी येता, तो एक्टीव जाता म्हणटा आमी, म्हणजे ताचे भितर पदवी येवन तो भावार्थ वेता आनी आमकां जो निकाळ जाय तो निकाळ आमकां मेळोवन दिता. पूण हो भावार्थ तयार करपाक आमकां 3 पावंडे आसात ते आमी शिकल्या. पयलो पावंडो म्हणल्यार आमकां देवाचें उतर आसूंक जाय, आमचे लागीं देवाचें उतर म्हाका मेळोंक जाय. दुसरो पावंडो, हें देवाचें उतर हांवें आयकूंक जाय. जेन्ना हांव हें उतर देवाचें आयकतां न्हूच म्हज्या कुडीच्या कानांनी, पूण म्हजें काळीज आनी म्हजें मन उकोडटा पळय तेन्ना, आनी देवाचें उतर भितर रिगोवंक आदार दिता. देव म्हाका कितें सांगता, देवाक म्हजे लागीं उलोवपाक आनी ताचें उतर भितर उतराक पाळा घेवपाक हांव आदार दितां. चडशी आमची मागणी आमी पळयल्यार अशें आसता, आमीच उलयता देवा लागीं पूण आयकना. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता तें आनी आयकोंक आमी रावना. तर गरजेचें की आमी देवाक आमचे लागीं उलोवपाक आदार दिवंक जाय. ताची चिंतना ताच्या उतरा वरवीं आमकां भितर स्विकारूंक आमी तयार आसूंक जाय. आनी तिसरो पावंडो म्हणल्यार हें तर आमी करता, देवाचें उतर आमचे लागीं आसा तें आमी बरे भाशेन आयकता, ताचो संदेश भितर घेता जाल्यार जरूर आमकां भावार्थ मेवतलो. तर परत सांगता, 3 पावंडे ते. पयलें देवाचें उतर, दुसरें देवाचें उतर बरे भाशेन हांव आयकतां, तें म्हज्या कानार पडटा, आनी तिसरो म्हाका भावार्थ मेळटा. आतां आयज आमी पळयतल्या की देवाचें उतर जें जावन आसा जिवें, सुडसुडीत, बोलिश्ट, पदवेन भरलेलें, तें उतर म्हज्या जिविताक कितें सांगता गाय, म्हज्या जिवितांत कसलीं पाळां घालता गाय, आनी हीं पाळां हीं बियां खोल खोल म्हज्या जिवितांत उपजोवपाची गरज. जेन्ना हांव समजून घेता की हें क्रिस्ताचें उतर, हें देवाचें उतर, ग्रीक भाशेन ह्या उतराक रेमा अशें म्हणटात. आतां रेमा ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार उलोयिल्लें उतर, जिवें उलोयिल्लें उतर. देखून आमी अशें म्हणटा, जेन्ना भावार्थ कसो तयार जाता, जेन्ना उतर म्हज्या कानार पडटा तेन्ना भावार्थ उत्पन्न जाता. आमी अशें म्हणिना की तें उतर आतां कशें बेश्टें उतर आसा पवित्र पुस्तकान जाता तें वाचून म्हाका भावार्थ मेळना. तें उतर कानार पडटा हाचो अर्थ कितें, कोणें तरी तें व्हडल्यान म्हणूंक जाय, कोणाचो तरी ताळो म्हज्या कानार पडटा, हांवें म्हणटा न्ही कोणें कितें तरी आवाज जालो म्हज्या कानार पडलो, म्हणजे तें उतर कोणाच्या ताळ्यांतल्यान कोणें तरी तें उलोवंक जाय तेन्नाच तें म्हज्या कानार पडटा. जे भाशेन दोतोराचो रिपोर्ट
म्हाका दोतोर वाचून सांगता तेन्ना तो म्हाका म्हज्या कानार पडटा, वो कोणूय आतां म्हाका रिपोर्ट आसा पळय तो वाचता तेन्ना म्हज्या कानार पडटा. आनी ह्या रिपोर्टार पळय कितें कितें बरयलां, हें सारकें ना तें सारकें ना असलें जेन्ना म्हज्या कानार पडटा तेन्ना म्हज्या कुडींत आतां हांव म्हणटा वय म्हाका हाडां म्हजीं दुखतात, म्हजे सांदे सारके ना, ते रिपोर्टार आसा पळय तशेंच म्हज्या कुडींत जाता कशें आतां म्हाका दिसूंक लागता. आतां तो रिपोर्ट म्हज्या लागीं उलयल्ल्या भाशेन म्हाका दिसता, कित्याक तीच उतरां जी दोतोरान सांगलेलीं ताणें एक पावट म्हाका वाचून दाखयलें, दोतोरान वो समजायलें, पूण आतां तीच उतरां हांव म्हज्या मनान घोळयतां, म्हज्या कानार परत परत तोच आवाज कसो हांव हाडटां. आनी हाच्या वरवीं आतां म्हज्या भितर चिंतना भितर सरतात, हांव आनीक खोती काडूंक लागता आनी भिरांत भितर सरता. जेन्ना पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां म्हज्या कानार हांव सादयतां परत परत वाचतां, ताच्या वरवीं भावार्थ भितर सरता. कित्याक देवाचें उलयल्लें उतर जेन्ना हांव आयकतां तेन्नाच म्हजे कान उक्ते जातात, म्हणल्यार बेश्टे म्हजे कुडीचे कान न्हय पूण म्हजे आत्मीक कान. उलयना जाल्यार म्हाका तें आयकना, म्हणटच कोण तरी तें वाचता, कोण तरी तें व्हडल्यान म्हाका समजायता, तीं उतरां म्हज्या कानार परत परत पडटात, ताच्या वरवीं म्हजे आत्मीक कान उकडटात आनी आतां तो भावार्थ म्हज्या भितर सरता. फक्त तें वाचलें म्हणून, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वाचलीं, धव्या कागदार काळ्या अक्षरांनी तीं बरयल्लीं आसात, तींच वाचलीं म्हणून भावार्थ येवचो ना. जीं उतरां त्या कागदार आसात, त्या पवित्र पुस्तकांतल्या पेजींचेर आसात, पानांचेर आसात, ती एक ताळो जावन म्हज्या कानार पडूंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा जेन्ना हांव तो ताळो म्हज्या कानार पडटा ताच्या वरवीं म्हज्या भितर भावार्थ उत्पन्न जाता. बेश्टें वाचून न्हय, तें वाचता तें बरें घोडेक हांव व्हडल्यान वाचून म्हज्या कानार तें पडूंक जाय. वो कोण तरी वाचता, कोण म्हाका ही समजणी दिता, शिकयता पवित्र पुस्तक, ताच्या वरवीं तें म्हज्या कानार पडटा आनी म्हज्या भितर भावार्थ भितर सरता. तर म्हजें जिवीत आतां बदलतलें कशें काय? हीं उतरां पवित्र पुस्तकाचेर आसात पळय तींच वाचून, की ती उतरां म्हाका जिवी जावंक जाय, एक ताळो कसो ताळ्यान ती म्हाका वाचूंक जाय आनी व्हडल्यान म्हाका समजावंक जाय, तेन्नाच तें उतर आतां म्हाका म्हज्या जिविताक लागता. तर हीं उतरां कोण म्हाका ताळो कसो वाचून व्हडल्यान दाखयतलो काय? जेन्ना हांव तें पळयतां, तीं उतरां वाचतां, नदरेन म्हजे दोळे ताचेर पडटात तेन्ना ती उतरां म्हाका व्हडल्यान एक ताळो कसो जावन कोण दितलो काय? पवित्र आत्मो आमकां हीं उतरां एका ताळ्यान आमकां आमच्या मनांत आयकूंक दिता, आमच्या कानाचेर. जेन्ना पवित्र आत्मो येता तो म्हाका ह्या देवाच्या उतराची समजणी दिता आनी ही समजणी ती इतली जिवी आनी खरी करता, तें म्हज्या जिविताक लागता पळय तशेंच तो करून दाखयता. कित्याक पवित्र आत्मो इतलो जाणवायेन भरला की तो जाणो खंयचें उतर म्हजे परिस्थितीक ह्या वेळार म्हाका लागूंक जाय पळय तें. कित्याक तो जावन आसा त्या देवाचें उतर व्हरपाची दिशा, खंयचे दिशेन हें देवाचें उतर वचोंक जाय तें पवित्र आत्म्यांक खबर आसा. तो जावन आसा हें उतर जिवें करता पळय तो, आनी एक ताळो जावन जिव्या देवाचें जिवें उतर म्हाका आयकता, म्हज्या कानार पडटा तशें तो करून दिता. तूं आतां हो ताळो आयकताय तेन्ना, परत परत तूं आयकताय तेन्ना देवाच्या उतराचो ताळो, हो देवाचें उतर तुज्या कानार पडटा तितले फावटी भावार्थ येता. आतां भावार्थ कित्या खातीर येता काय? तुका पळय कित्याची गरज आसा ताच्या खातीर तो भावार्थ येता. देव तुज्या जिवितांत कितें घडोवन हाडूंक सोदता ह्या वेळार ताच्या खातीर तो भावार्थ येता. तर हें रेमा उतर अशें म्हणटा आमी, देवाचें उलयल्लें उतर नवें जाता, जिवें जाता आनी जो मनीस तें आयकता त्या उतराचेर तो नियाळ करता,
ताच्या भितर तें जिवें जावन ताचो भावार्थ जिवो करता. बापा तुका आर्गां दिता हे शिकोवणे खातीर, कित्याक तुवें आमकां सांगलाय देवाचें उतर कानार पडटा, पडून पडून म्हजो भावार्थ जिवो जाता. तेच भाशेन आमी उगडास धरूंक जाय. जेन्ना मनशाची उतरां ओ म्हजे पिडेची उतरां ओ देंवचार दाखयता तसले फोटीची उतरां जेन्ना म्हज्या कानार पडटा ताचे वरवीं भिरांत भितर सरता. तर कितें म्हाका जाय, भिरांत जाय की देवाचो भावार्थ जाय, हें म्हजेर दवरलेलें आसा. कसलीं उतरां हांव दिसभर आयकतां गाय, कसलीं उतरां हांव म्हज्या तोंडान घोळयतां गाय, भिरांतीची की भावार्थाची. दोनया तुवें आयज आमकां शिकयलाय एक ल्हानशें आसा हें एक गुटवो जाच्या वरवीं म्हजी परिस्थिती कशीय आसूं, कितलेय म्हाका त्रास आसूं, पूण जरी तर हांव म्हजें मन तुज्या उतराचेर थारायतां, पवित्र आत्मो सांगता ताचेर तर हांव म्हजें मन घट करतां. जे भाशेन कालची शिकवण आमकां मेवल्या, जो मनीस मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरता ताका फक्त मेळटा मरण, पूण जो मनीस पवित्र आत्म्याच्या शिकवणेचेर आपलो इकलो दवरता, पवित्र आत्मो सांगता ते भाशेन आपलें जिवीत चलयता, ताका मेळटा जिवीत आनी शांती. जेन्ना हांव म्हजें जिवीत तुज्या उतराचेर थारायतां, तुजें उतर सांगता तेच दिशेन हांव तें फुडें व्हरतां, जाल्यार म्हाका तरेतरेचे सुटावे तुजें उतर दितलें, तुजी जाणवाय म्हाका दितलें. कसल्या परिस्थितीक कितें हांवें करूंक जाय हें सगली जाणवाय, ही सगली शिकवण तुज्या उतरा वरवीं म्हाका मेळटलें, कित्याक तें उतर आतां म्हज्या जिविताक लागता. एक पर्सनल वर्ड दुसऱ्यांक लागता दुसरे भाशेन घडये, पूण म्हाका हे उतरांतल्यान कितें मेळटा गाय तें आतां म्हाका तुजें उतर शिकवण दिता पवित्र आत्म्या वरवीं. एक उदाहरण घेवया. आमी जाणो भावार्थ येता जेन्ना देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा पळय तेन्ना, परत परत देवाचें उतर कानार सादता तेन्ना भावार्थ येता. सायबीण मांयच्या जिवितान पळोवया. ती एक सादी वस्तुरी नाजारेथ गांवांत जियेताली. एक दीस देव दूत तिका भेटटा आनी तो एक देवाचो संदेश घेवन तिचेशी येता. आनी तो आंज बडवो कितें म्हणटा गाय, भियो नाका मारये, देवाचो आत्मो तुजेर आसा आनी ताणें तुका आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्या. तर इतलींच उतरां तिच्या कानार पडटा, भियो नाका मारये, देवाक तुका देवाचो दूत तुका भेटता आनी म्हणटा भियो नाका मारये, देवाक तूं मानवलेली जाल्या आनी ताच्या पुताची तूं आवय जातली. ही उतरां ती आपल्या काळजान बाळगिता. ते म्हणटा पळय देवान म्हाका तें कार्य दिलां आवय जावपाक, पूण तो म्हणटा भिये नाका, देवान तुका विचून काडल्या. तर ही उतरां तिणें आपणाक सांगता म्हणून तिणें मानून घेतली. आयज हीच उतरां देव आमकांय सांगता, भिये नाका, हांव तुजे बरोबर आसा, हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. काळ सोंपो पर्यान, संवसार सोंपो पर्यान हांव तुजे बरोबर आसतलो. आतां ही उतरां जेन्ना हांव वाचतां वा ही उतरां कोण म्हाका समजायता तेन्ना हांवें ही उतरां म्हाकाच देव सांगता अशी म्हूण मानून घेवंक जाय. जे परिस्थितीन आतां आमी घोडेक सांपडलेली आसा, तरेतरेच्या संकश्टांनी आसा, तरेतरेची भावना म्हज्या तकलेन म्हज्या मनांत चलतात, तरेतरेची चिंतनां म्हज्या मनांत म्हाका घुस्पायतात. आनी ही घोडेक चिंतना, ही भावना देवाच्या उतरा प्रमाणे नान, देवाचे भासावणे प्रमाणे ना. देव आमकां एक सांगता आनी ही जें कितें जाता म्हजी परिस्थिती परतीच आसा, वेगळीच आसा. पूण बापा जेजूच्या नांवान हांव तुका आर्गां दितां, कित्याक तुज्या उतराक वरवीं म्हाका म्हज्या तरेतरेच्या परिस्थितींत म्हाका तुजो धीर मेळटा, तुजो आदार मेळटा. ही आतां पळय घडटा ती परिस्थिती जी आतां आसा ती जावन आसा जे भाशेन शीस ते व्हड्यांत आशिल्ले आनी ते दुबावन भरलेले, ते भिरांतीन भरलेले, तांचेर भिरांत आयिल्ली. आतां वादळ मोळ सगल्याक भोंवतणी आसा, आमी हे व्हड्यांत आसा, आमी मरतले गाय असलो तांच्या मनानूय प्रश्न आयिल्लो. हेच तरेन आतां आमच्याय जिवितांत
ही व्हायरस सगल्याक पसरलेलें आसा ते व्हायरस लागीं पावत गाय, आमकां ते लागत गाय, आमी मरतल्या गाय, असली चिंतना घोडेक आमच्याय मनान येतात. पूण दोनिया तूं आमकां अशें सांगताय, जीं कोण भावार्थान जियेतात आनी जें कितें घडटा, जें कितें आयकता, जें कितें दिसता ताचेर तें आपलें मन थारायनान असलीं मनशां तुका मानवतात. आर्गां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू. पवित्र पुस्तकांनी आमी पळयलें जाल्यार चडशीं मनशां, असोकलीं मनशां आमकां अशीं मेवतात जाणीं भावार्थान आपलें जिवीत फुडें व्हेलें आनी हाचे वरवीं तांकां येस मेळ्ळें, तांकां जैत मेळ्ळें. तर बापा तुका आमी आर्गां दिता, तुका वाखाणटा, तुजें उतर तुवें आमकां दिलाय देखून. आनी ह्या उतराचेर जितले फावटी आमी नियाळ करता, रात दीस आमी तर नियाळटा, तुजें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. स्तोत्रां, पयलें स्तोत्र, दुसरी आनी तिसरी वळ, साम्स 1 वर्स 2 and 3. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां, आनी कदीच बावन पडनात ताची पानां, असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोळ. तर देव आमकां सोरी करता एका व्हांवत्या वाळाच्या देगेक लायिल्ल्या झाडा सारकी. जरी तर आमी ताचे उपदेशांत आमी संतोसता आनी दीस रात ताचे नेम, ताचे उतर तर आमी मनांत नियाळटा, जाल्यार खरेंच आमी सुकेस्त आसतल्या आमचें जिवीत सुफोळ जातलें. तर म्हज्या इश्टा, ह्या काळार जेन्ना खूब आमकां अशें अदृश्ट जाता कशें दिसता, भिरांत आसा, तेन्ना आमकां एक एकल्याक उलो, देवाचो उलो तो आमकां सांगता, घोट जा, खरेपणी तुजें मन देवाच्या उतराचेर थाराय, ह्यो शिकवण्यो तूं आयक, परत परत हे शिकवण तूं घे, कानार तुजे देवाचें उतर सादय, तुजें तोंड उकोड आनी देवाच्यो भासावण्यो उलोवपाक लाग. जितले फावटी तूं आयकताय आनी तुज्या तोंडांतल्यान तें उलयताय, सोत मानताय, तुजो भावार्थ जिवो जातलो. तर बापा, जेजूच्या नांवान सगले तरेचे जे दुबाव आसात हांव ते नाकारतां. जे देंवचारान आमच्या भावा भयणीच्या मनाचेर एक पड्डो कसो घाल्लो आसा, एक साय कशी हाडलेली आसा, ती हांव जेजूच्या नांवान नाकारतां. दोनिया जेजू, तुजी माखणी तांचेर व्हांवता आनी ह्या वरवीं तूं ही साय, हो पड्डो जो देंवचारान घाला तो काडून उडयता म्हूण तुका आमी आर्गां दिनवास दिता. आनी हाच्या वरवीं तांचे भितर तुज्या उतराची समजणी येता, तुजी जाणवाय तांकां मेळटा, तुजें गिन्यान तांकां मेळून, तुजी बुद्ध मेळून दोनिया तांचे भितर आत्मीक शक्ती तयार जाता. जे भाशेन आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा, सॅमसन हो एक एकदम बलिश्ट आनी घोट मनीस आसलो, ताचेर तुजी शक्ती आसली, पवित्र शक्ती आसली, तसली शक्ती आमच्या भावा भयणीचेर आयल्या म्हूण आमी आर्गां तुका दिता जेजू. तांच्या भितर देवाक भक्ती करपाची भिरांत, देवाक ते बेश्टी सादी संवसाराची भिरांत न्ही, पूण देवाक पळयतना तो आमचो रोचणार देव भिरांत म्हणटा ती आसा. तांचे भितर पवित्रपण आसा दोनिया, आनी तांचो आत्मो एकदम सुफोळ जाल्लो आसा म्हणून तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. आनी ही बेसांवांनी तांकां तुवें बोल्ल्याय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. आनी ह्या बेसांवां वरवीं सगले तरेची भिरांत, सगले तरेचो चिंतनाचो भार भायर सरून ती पूर्णपणी सुटका तांकां मेवल्या म्हूण तुका आर्गां दिता दोनिया. न्हूच तांच्या जिवितांत तुजी बेसांवां आसात, पूण तांच्या कुटुंबान ही बेसांवां पावल्यान, आख्खे तांच्या घराण्यांत तुजी बेसांवां पावल्यान, आनी ती जण एक एकलीं जावन आसात आख्ख्या तांच्या वाठारांत आनी तांच्या देसांत एक बेसांव तुज्या नांवान ती जाल्लीं आसात. तर म्हज्या इश्टा, उखोड तुजें तोंड आनी म्हूण, जेजूच्या नांवान म्हजेर देवाचो अभिशेक आसा, देवान म्हाका अभिशेक केला, म्हाका आपले पदवेन माखला, म्हाका बेसांवांनी बोल्ला, सगले देवाचे आसणे म्हजेर आसा, देव म्हाका शिकयता, ताच्या आसण्यान भरून तो म्हाका शिकयता दुसऱ्यांक भोगसूंक, सगले
तांणी कितें कोणें वायट केलां आसा कांयच तांचे कडल्यान मागोनासतना तांकां भोगसूंक देव म्हाका शिकयता आनी ह्या वरवीं हांव देवाक मानता ते वाटेंत म्हजीं पावलां मारता देवाचे नोदरेन जें कितें बरें तेंच करता आनी हेच दिशेन म्हजें जिवीत फुडें व्हरता. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, ह्या सगल्या बेसांवा खातीर जेजूच्या नांवान हें मागणें करता हांव. आमेन, आमेन, आमेन.